नमस्कार तुमको पूरे जनक यूथ ऑफ GSB चैनल अंतु आज आमगे लुटो असाची एक ग्रेट पर्सनॅलिटी पुष्पलता पै म्हणून हानी फर्स्ट लेडी हू स्कूटर सोडला केरला अंतु ड्राइविंग स्कूल सांगेल होतो मस्त पुरा सांगेल विषय ऐकूच्याक एक क्लब हाऊस एक चलयता असं फ्री ऑफ कॉस्ट पुरा आमची गले जनांक आमची गेला मात्र येस सो वेलकम मॅम आमगेला या एपिसोड अंतु थँक यू तश तुमगेल विषय थोडे आमगेला ऑडियन्सांक शेअर करची जाल्यार थोडे एक जस्ट एक तुम्ही काही मंगळूरांतू आशिल्ले वालडीक जावन केरला जमकेलेंची आणि बामणाल नमस्कार सगळ्यांक हांव एक्चुअली मँगलोरची जाल्यार म्हाका वाडीक कोण दिल्या एर्नाकुळमांतू म्हाका म्हगेल बामणाक भाव भयणी कोणूय ना तागेले बाप सुकय ना फॉर द लास्ट 10 जनरेशन एक चेडूं आहा ते देखून म्हाका हेल्पिंग हँड कोणूय ना आय हॅड अ व्हेरी नायस मदर इन लॉ बरी चांग माय आशिल्ली ती म्हगेल वटक्यादार हांवें कारार येवचें खंय वतना अम्मा यो अम्मा म्हळ्यार येता आशिल्ली ती तुमगेल बामण He was an Indian player for table tennis. He represented India, Japan, and Italy, and Wales. Wales. ओके All these places. And खंय कसन टुर्नामेंट आशिल्ले पंचायत टुर्नामेंट आसले तोतय आसा. So table tennis इंडिया रिप्रेजेंट करनाशिल्लींची सो इट्स सच अ नाइस न्यूज आणि चलडू आहे तशीची इंटरनॅशनल प्लेयर्स वय मागीर दू present veterans world number 3. And she's not only achieved in sports, she's also a doctor. She learned in Dental. KMC. Yes. So such a nice. And her name, please? Aishwarya Atpai. Okay. Magir Natral विषय अनेक. Miguel she is working in the Deloitte and Touche as a financial manager. She's just 23. Bhari buddhanti. And tigele आणि मेगेल पुत्ताल पूतो they are in New York and he is the Hollywood actor. शिव पै गूगल केल्यार मेळटा SHIVPAI शिव पै तो न्यूयॉर्क आसा बट ही हॅज टू गो फॉर एक्टिंग टू other places. एक 9 years म्हणटान सकून ताणें एक्टिंग सोड केला वय मागीर सून व्हरता शी इज ऑल्सो ए डॉक्टर हांगाचीची तें कसो तें मॉडर्न बेड्डाचेर बायलेल भयणी ओके वय सो नाइस अ टॅलेंटेड फॅमिली इंटेलिजंट फॅमिली दोन्ही कशी बॅलन्स करची म्हणून फुल तुमगेल फॅमिलीन तो एक्झाम्पल आसा सो येस हांगेल विशय आत मेनली इंटरॅक्ट करया तुमगेला स्कूटर जर्नी म्हणजे तर स्कूटर अम्मा म्हणून म्हणटाची हांकां फेमसली इन केरला रायट वय स्कूटर म्हळ्यार मेगेले ग त्या म्हूण सूट केलें जाल्यार येदे जनांक शिकूंकय आयल्यान तांणी हांव बसोन शिकयना आशिल्लीं ओके तांकां सायकल करता जाल्यार मात्र हांव स्कूटर कशें करचें म्हणून एक ग्रावंडार वचून शिकोवचें आशिल्लें कार ड्रायवींग मेन रोडार साकून इफ द हावस इज ऑन MG रोडार घर जाल्यार MG रोडार साकून तांकां स्टेरींग दिवचें खंय घर आसा पळय थंय साकून ग्रावंडार वचून शिकोवचें विला वरना तशी तुमगेल एक्सपिरियन्स तुमी फर्स्ट लेडी तेदना ड्रायविंग आय मीन 2-व्हीलर लायसन्स आणि सोडूक स्कूटर सो कशी तुमगेल एक्सपिरियन्स कशी तुमकां मोटीव जाले तुमी सोड का स्कूटर कोणीय सोड आसतना तुमी बायल मनशी जावन सोडलेलें स्कूटर सो ताजे विशयी थोडे आमकां सांगेंचे कशें म्हाका कोणें हेल्प ना आशिल्लें सो आय हॅव टू डू माय वर्क आनी तें मात न्हय इवन नाव आतां म्हाका म्हगेलें काम हांवें केल्लें म्हाका तृप्ती दुसरी कोणें केल्यार म्हाका इश्ट ना ओके सो तुमगेले नीड तुमकांची भायर वचूंक जाल्यार कसलें काम करूं आशिल्लें सो तेन्ना तुमी हेल्पलेस आसतना ताचे खातीर तुमी शिकली कशी शिकलींची कोण शिकयला ना म्हगेल बामणान स्कूटर दिलें तूं घेवन वचो म्हूण सांगून लांबी वालडीक जात तरी बामणाल सपोर्टारी तुमी लायसन्स नाशिल्लें तेन्ना हां लायसन्स ना आसतना कितले एज सादारण I was actually 17 जालो 17 years according to the school certificate I was completed 18 okay
सो स्कूल सर्टिफिकेटा निमती तशी मी ती वर्डी केलें ना. ओके सो अर्ली मॅरेज अँड अर्ली टॅलेंट एक्झिबिट Every child was put to the school 1 year earlier than गडगड बाद दिता म्हणून. ओके तशें हांणी म्हणलेलें आसा पेरंट्साल युजल कन्सर्न्स अन्नानी पकन पडलारी ॲक्सिडेंट जालारी सोयरीक मेळनाशी पांय पर लागलारी म्हण तशें ताजे खातीर रिस्ट्रिक्शन जावन व्हडलीक जातरी बामणानं इतले सपोर्ट केलेले. सो ताजे विशीं कशी बाकी मस्त जन लेडीज आसा मस्त पुरो अचीव करका म्हण आसाची कशी तुमी कन्विन्स केलें मस्त काळ कोणें नातिलें ऑन द रोड. हांव मात्र आशिल्लें. ओके आतां आतां जॅन आसा. आतां फॉर द लास्ट एक 5-10 वर्स करून चिके जॅन आसा. आतां क्रावडेड जाता आसा. आतां उणें वची खंय स्कूटरारी आनी ड्रायव्हिंग शिकयता आशिल्लीं आमकां आनी ड्रायव्हिंग 50 years बॅक ड्रायव्हिंग शिकयता आशिल्ली बायल मनशां मात्र ओनली फॉर लेडीज आशिल्ली हांगा सकून स्टार्ट केलें क्राउन म्हळ्यार मंगळूर. ओके क्राउन मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल तेंचे नांव दवरून हांव थंय स्टार्ट केलें. ओके सो आशिल्ली की जन शिकूक तेदा 2 जन आसाचे. 2 सकाळ सकून सांजे ताय आसा. ओके आनी आमी ग्राउंडार पुरो शिकयनाची मेन रोडार शिकोवचे. सो तेदना आनी आत्तां लर्नर्स कसो डिफरन्स तुमकां फायन आतां रोडार जाग ना मैदानार पुरो धांवडान येतना तांकां ड्रायव्ह करूं जायना. मागीर तेदान शिकिल्लें जें ना सीदा मार्गार ड्रायव्ह करचें जाता तशें ना. आतां भयंकर ट्रॅफिक इज व्हेरी बॅड. ते देखून ड्रायव्हर्स ऑल्सो नॉट व्हेरी केअरफूल. ॲक्सिडेंट्स चड आसा. सो त्या कालाक तुमी इता लेखताची बायल मनशी इताक तांकां 2 व्हिलर आनी सोण आशिल्लींची तुमी म्हणलेली मस्त काळताना बॅकवर्ड आमगेल जाती थंय बॅकवर्ड म्हळ्यार बॅकवर्ड. आत्तां कांय ना. आतां भयंकर फॉरवर्ड जालें. सो एक आमी एक सेपरेट डिफरंटली जावन थिंग्स करतना युजली एक भंय आसता आमकां जन कसो लेखताच की कोणी आमगेल विशय उलयताच की म्हळ्यार इता म्हळ्यार यू आर नॉट फॉलोईंग द क्राउड यू आर डुईंग समथींग डिफरंट. तशी तेदना तुमकां कसो थॉट्स आयल तुमकां येन इवे थॉट्स कोणी जन कसो लेखताची कोणी कसले उलय ना मस्त जेन्ना निमगे मागीर बामणा लागीं सांगलें तुगेल बायल कडकड्यान वता म्हणून. हांव ती वचची जाग्यार लिस्ट दिता तें पुरा काम तूं करी म्हळ्यार मस्त आमकां प्रॉपर्टी मस्त आसा. प्रॉपर्टी मस्त आसा म्हणून एक कसलेंय प्रॉब्लेम येता आसता. नाजाल्यार एक मार्केटा वच्चाक म्हाका कोणाकय पेटयल्यार म्हाका तें तृप्ती जायना. आनी तांणी गेल्यार तांगेलें काम हांवें कोण न्हू वेळ कोण येतना मेंटली वी आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड अप. तशें हेल्पिंग हँड जावन आशिल्ली. वय मागीर एंड ऑफ द हँड इज हेल्पिंग हँड. सो बामणानाची कोणी कसले उलोवची बामणू जावन राबून आय मीन ही वॉज देर टू आन्सर. ही वॉज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. सो आनी ड्रायव्हिंग लायसन्साक तेदन आनी आतां लायसन्स मेळूं इजी जाता आशिल्ली की लेडी कसले प्रिफरेबिलिटी आशिल्ली की ओवर मॅन. आत्तांच म्हाका गुतना फॉर द लास्ट 5-10 years. तेदन चड बाद म्हळ्यार एक बायल मनशान स्कूटर जो कार सोडला रे जनान रोड तांणी समना जाल्यार रे सौचे बायल मनशांक चड सौनाची हूट करता आशिल्लींची. बॉयज स्कूल आसा एक SRV स्कूल म्हणून तांणी पुरा कू म्हूण करचें आशिल्लें. तेदन हांव हेल्मेट पुरा घालना आशिल्लें. मागीर आतां विदावट हेल्मेट लायसन्सय मेळना मार्गार वचना. तुमकां मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कसो जालेला. म्हाका कसलेंय जायना. कसले हर्डल्स येनी तुमगेले अंतू ड्रायव्हिंग जांतू इट वॉज स्मूथ एज गोइंग ऑर मे बी तुमगेले आनी तशी पुरो हांव चड जनांक दाखोवच्या की चड जनां मद्दे हांव वचना. मागीर लगेच वचचें येवचें. हांव कसलेंय कोणा लागीं एक मागीर म्हळ्यार भाशे प्रॉब्लेम आसा. आतां मलयाळम मागीर समना. ओके सो कोंकणी जना लागीं मागीर हांव आमकां एक बायल मनशांकय एक आश्रम एक कसो म्हणटाची क्लब कशें आशिल्लें क्लब लेडी वनिता विभाग म्हणून थंय आमी शिवण शिकोवचें तें म्हणून मस्त स्टार्ट केलें. प्लस तें स्टार्ट कोन्न जातना
हांव मागीर बामणाला सांगलें आमके एक आश्रम केल्या चांगला म्हणून कोण नातिलें हांकां तेन्ना मागीर बामणान 7 सेंट जागो फ्री जावन दिल्लो तर मागीर आतां की 35 वर्स फुडें विकतना ताजें दुड्ड आमकां मेळ्ळें त्या दुडवांनी ग्रावंड आनी फर्स्ट फ्लोर बांदलें आतां आमकां नियरली एक 20-25 जाणां फ्री इनमेट्स आसाची वय आतां आमी दुड्ड घेनाची आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन दुड्ड दिताची तुमी कसलें तांकां घेवन दियात म्हणून बट म्हाका दुड्ड दिवन हेल्प करची म्हाका मन ना मागीर चेडवाल बर्थडेक कसलें एक ओकेशनाक हांव मार्केटा वतलीं मार्केटा साकून सामान घेवन येवचें नाल्लेल तेल आनी कसलें पिट्टी गिट्टी मैदा न्हय तांदळा पिट्टी थंय एक रोंटस म्हूण करतात कोची जेना मैदें घालचें तांदूळ घाल न्हू तांदूळ बरसून तें तांकां कोणेंय दिवचें ना पळय तें बरें करचें नाल्लेल तेल जावका हांव तांकां नाल्लेल तेल आनी कारा तें मागीर ना 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 कोंकणी मात्र आत्तां ते एक लेगीत 2 जन ब्राह्मणचे हांगाची मँगलोरचे आसाची ती कसं कोर्टान काम करता काय एक दुर्ग म्हण सांगून कन्नडाची ती एक 10 वर्सां करून रपता आतां मी वापस 2 फ्लोर ऍड केला तांतूं दुड्ड दिवन रपता आनी आमकां ग्रावंड आनी फर्स्ट फ्लोराक टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्री केरला से आतां न्हय सिन्स those days it's because it is a free आमी तांकां परत पळोवन घेता देखून सो हांनी एक फ्री जावन एक क्लबमेट कसं म्हणाले क्लब वनिता विभाग वय तशें जावन एक केला कोचीन तूं आनी तेदन साकून आशिल्ले मेंबर्स कांय ना हांव मात्र एकलें आसता बाकी 9 मेंबर्स पुराय जॉइन नवें करतना आय ट्राय टू करेक्ट देम तशी तुमी मॅगझिन्सान तांणी पुराय फीचर जावन आसाची म्हणटा वय तांणी अशींची येवन निमगुजें मॅगझिनां बरोवचे खातीर वनिता मॅगझिनान 25 years बॅक आयिना 25 चड जालें मे बी 30-35 जालें तशें तुमकां स्टेपनी पुराय टायर चेंज ते पुराय कळटा जाल्यार हांग शिकयतना जेन भारीच हांग आशिना इथे म्हळ्यार कार रब्बयलें म्हणटना मॅडम निಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ತೆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು म्हण निमगे ताजें थंय कोण पळयनाची अशी दोळ्यान पळयलें हेल्प करता तिगी म्हण तशीं कुर्ड्यान गेलें म्हण पळयत वताची तशी मेन इन्स्पिरेशन कसं मॅम तुमकां कार ड्रायव्हिंग शिकोवच्याक इन्स्पिरेशन येदे जेन मार्गार आसोच म्हण सांगून बायल मनशां म्हणटना सांग पळा आतां मागीर जेन चड मार्गार आमगेले मस्त जन आसाची व्ह्यूअर्स तांकां कसले तांगेले एक अचीव करका तांणी एक स्टार्टअप करका म्हण आसाची मात तांकां करूं जायना मस्त बघ आसा यू स्टार्ट तांकां एक मेसेज देंच तुमी हाऊ दे कॅन स्टार्ट ओल्ड एज होम स्टार्ट करूं मस्त जनांक तांगेले चेडवांक तांकां पळोवचें जायना केल्यार सांग हांवूय जाय जाल्यार म्हगेल्या सायडा साकून कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें तयार आसा करता जाल्यार बट जागो कोणें दिवका कोणें मुखार सरका जाल्यार मात्र करूं जाता अशींच करका म्हूण सांगल्यार हें पक्कने जावची विलावर न्हय आतांय करता आसा की तुमी आतांय करता आसा हांव ड्रायव्हिंग वेरी नायस आतांय करता आसा ओके युजली एज निमगुच्यानाची म्हणटाची तशी तुमगेली एक एज जस्ट टू इन्स्पायर मेनी ऑफ द सिनियर आय एम 74 जालें वाव 74 and तू स्टील विथ हर पॅशन सो दॅट इज ट्रुली इन्स्पायरिंग मस्त जन सांगता आनी कसं जालें आमी घरा बसचे इट इज अ ट्रुली एन इन्स्पायरिंग एग्जाम्पल म्हणत इन्स्पिरेशनल एग्जाम्पल म्हणत सो हांव कोणाक एज सांगता 47 म्हण सांगचें उलटा दॅट्स सो ट्रू डेफिनेटली सो देर इज नो एज इज जस्ट अ नंबर म्हणजे परफेक्ट एग्जाम्पल तुमगेल हार्ट तुमगेल पॅशन तुम कसं खुश जाता तें एक करचें आनी मेन फर्स्ट हांव म्हगेले चेडवां मात स्कूला व्हरून सोडचें आशिल्लें म्हगेले दोगांय चेडवां स्कूटरार बसोवचें मागीर डॉक्टर मिराबाळे घाल नात्र 2 जन आसाची मणिपाला मिराबाळे घाल तिगेले 2 जन नात्रांक तांकां घेवन हांकां 4 जनां बसून स्कूटरार व्हरून स्कूला सोडचें आशिल्लें तें बरें करता आशिल्लीं म्हळ्यार तांणी म्हाका मार्डी कोन्न दिलेलें कोणें डॉक्टर मिराबाळे घाले धुवेले मामा तांच्यांनी सो
what I am today, it is because of Dr. Sujit Vasudevan, who studied his medical in Mangalore. आणि कसं तुमगेला फ्रेंड Miguel Akkale, Bammunu, Dr. Sujitale, uncle. Mana taggel amma. So he was always supportive and he was very Yeah. Attai, he is very good. He is a extra intelligent boy, man. Okay. So anyways, मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स मॅम, तुम्ही मस्त जनाक इन्स्पायर केला. यूथ ऑफ GSB टीमातुला धन्यवाद.